विद्यानगर आके मडगांव हांगासर GSIDC अंतर्गत सरकारी इश्कोलाच्या इमारत बांधणीचे काम चालू आसा। या संदर्भात आमदार दिगंबर कामतीन इश्कोलाच्या प्राधिकरणांची आणि GSIDCच्या ऑफिसरां बरोबर शुक्रारा संयुक्त बसका घेवन कामाची पळोवणी केल्ली। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। GSIDC पळय आसा ते गोंयांतले खुबश्यो स्कूल बिल्डिंग्स रिपेर आनी अपडेट करता। आता हे काम GSIDCन स्टार्ट केलां। हे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन मारगांव पयलीं पासून हाजो रिजल्टूय बरो आसता आनी हांवूय हांगा म्हजे कॉन्स्टिट्युएंसी आशिल्ले कारण हांव सदां येवपी हांगा। सो तांचो कितें कितें रिक्वायरमेंट आशिल्लो काम करतात जाल्यार तांचो सगळो रिक्वायरमेंट मुखार आनी 10-15 वर्सां प्रॉब्लेम जावपाक जायना ह्या दृश्टींतल्यान आज हांवें हांगा मिटींग आपयल्ली। MD आयलो, GSIDCचो कन्सल्टंट आयलो, कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी स्कुलाचे प्रिंसिपल आनी सगळे स्टाफ तेय आशिल्ले आनी तांणी एक लिस्ट दिल्लें कितें कितें जाय तें आज हांगा डिस्कस जावन ते GSIDC इज एग्रीड टू इम्प्लिमेंट वॉट एवर दे हॅव सजेस्टेड आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। हांगा सिन्स हांगा परफॉर्मन्स स्कुलाचें परफॉर्मन्स बरें आसता आनी बिल्डींग आनी एश्योरन्स दिलां की दीस वील बी वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग्स अशें आमी काम करता अशें एश्योरन्स ताणें आज कॅटेगरिकली दिलें। खूब तेंप जालो न्ही, कांयच करूं नाशिल्लें ताणें। मागीर ते GSIDCचें टेंडर काडिल्लें पळय तातूंत तें सगळें कितें कितें करपाचें आशिल्लें तांचो रिक्वायरमेंट आतां मातसो वाडला। काम चलता म्हणटकीर तांकांय दिसता की आनी मातशें कितें जावचें। फॉर एग्जाम्पल बारीकशी एक ल्हानशी शेड जावची म्हणटा, टॉयलेट्स मातशे चलयां खातीर आनी एक्स्ट्रा जावची अशें तांचें बारीक बारीक प्रॅक्टिकल अशें काम करता अशें तुका तांच्या लक्षांत येता की आनी मातशें कितें गरज आसा। म्हणटकीर त्या खातीर ते कॉरस्पॉन्डन्स करून ती प्रॉब्लेमां सॉल्व जायना। सो वी सेड दॅट वील डिस्कस जॉयंट मिटींग घेवन एका मिटींगेकच काबार करया अशें। कॉस्ट तांचो ओरिजिनल कॉस्ट आशिल्लो 89 लॅक्स सगळें म्हाका दिसता मेंटेनन्स बी ताणें सांगलें त्या वता। आतां हे तांचो डिमांड आसा तो समवेर लायक 25-27 लॅक्स एडिशनल पूण दॅट दे ऑल्सो सेड दॅट इट इज दे ऑल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल टू डू इट। ग्राउंडाची कितें मागणी केल्या ग्राउंड आसा थंय मुखार तांचो तांचें कितें आसा तांचे सायडीक एक जागो आसा। तांचें म्हणणें कितें तो जागो घेतलो जाल्यार आमकां आनी बरें पडटा पूण तो जागो प्रायवेट सो तो इट इज अंडर डिस्प्यूट। सो वी हॅव सजेस्टेड दॅट वील टॉक टू द ओनर्स एंड सी ते कितें NOC बी दिता जाल्यार। अदरवायज टिचर्स ऑल टिचर्स वेर देर PTA सगळे आशिल्ले पॅरंट टिचर असोसिएशनाचे तांचे कमिटीक आपयल्ले आनी GSIDC डेप्टी डायरेक्टर एज्युकेशनाचो तोय आयलो। सो सगळ्या मुखार उलोवन तें डिसायड जालां वॉट एवर दे हॅव रिकमेंडेड सजेस्टेड GSIDC वील अंडरटेक इट एंड दे वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन द क्वॉलिटी। तांची स्कुलां हरशीं बांदता ती तांचें काम नॉर्मली बरें आसता। म्हज्या वेळार सुद्दां तांणी थोडी स्कुलां बांदिल्लीं 70च्या सारक्या भागात सुद्दां दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड गूड क्वॉलिटी स्कूल्स। So I suggested to them that since this is Margaon city and this is the only probably the school which is good, so they should maintain that quality.